नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मेणकुरे धुमासे आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत तणावाची स्थिती जाली निर्माण. मसणभुयेच्या विशयावयल्यान पेटली ग्रामसभा. मसणभुयेचे परत रितसर करतले उक्तावण. ग्रामसभेत घेतलो थाराव. बांद दिकरपाल निर्माण जाल्लो पिवपा उदकाचो प्रस्न सुट्टलो. सोमार मेरेन वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान पीडब्ल्यूडी अभियंत्या सयत केली संयुक्त पळोवणी. आरजीपीन निलंबित केल्ल्या 10 पक्ष वांगड्यांक पार्टीत घेतले परत. शिस्तबद्ध कारवाये उपरांत निलंबित केल्ल्या वांगड्यांचे फावो ते पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान निलंबन घेतले फाटीं. गोंयांतल्या केंद्र संरक्षित स्मारकांच्या बफर झोनांतल्या बांदकामांचे नियमन धोक्यात आयिल्ल्याचे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण. जनहित याचिकेचेर जाप दिवपाक नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीक निमणी संद. दिवचल नायकनगर वाठारात 4 लेन बायपासाचेर व्हडले पालसण कोसळपाचे आसा. वाटेर येरादारी करप्यांक उक्तायल्या जिवाचो धोको. सरकारान बेगोबेग दखल घेवपाची केल्या मागणी. पावसान घेतला ब्रेक. गोंयांत मध्यम पावस पडपाची आसा शक्यताय. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आता पळयात खबरो विस्तारान. बांद दिकरपाल निर्माण जाल्ली पिवपा उदकाचो प्रस्न सोमार मेरेन सुट्टलो. थोड्या वेळांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान पीडब्ल्यूडी अभियंत्या सयत संयुक्त पळोवणी केली. अभियंत्यांक प्राधान्यान पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचे निर्देश दिले. सोमारा मेरेन पिवपाच्या उदकाची पुरवण सुटसुटीत जातली. मजगती जावपी लायटीचो प्रस्न सुट्टलो अशें आमदार क्रूज सिल्वान सांगले. आमी दिकारपाल एक मानदार म्हणजे धाकटेशी थोडी घरां आहा थंय प्रॉब्लम जाता ऑल रेग्युलर प्रॉब्लम आसा. तांकां मेन पायपलायन गेल्ली आसा सेरावलीची आनी तेका कनेक्शन केलें ते बारीक दिला, पातळ पायप दिला. रेग्युलर तांकां ते ब्रेकडावन जाता आनी तांकां प्रेशर उणें जाता आनी घरां पावना. सो आयज आमी तांकां जेन्ना म्हाका सांगलें तें अशें प्रॉब्लम आहा म्हणून आमी इंजिनियराक आपयलो, जे आपयलो कितें आहा एक्चुअल प्रॉब्लम येवन उचया म्हणून. सो तेमी आतां एश्युरन्स दिलो आमकां मंडे ना ट्युजडे म्हणल्यार हें कंप्लीट करतले आनी तेजी पायपलायन आहा ती थिकनेस बी वाडयतले आनी हेजे मुखार प्रॉब्लम जायना जावपाक. आनी तेजे फाटल्यानी मेन येयले म्हणटा भितरली तेजी प्रॉब्लम आहा. सो हे पयलीं तांकां एश्युरन्स दिलो 2 दिसां भितर जातलें. मंडे ट्युजडे कंप्लीट जातलें. तेजे मुखार भितर कितें आहा तेंय सॉल्व जातलें म्हणून. आनी थोडे लायटीचे प्रॉब्लम आहा. लायटी प्रॉब्लम म्हणल्यार आमी एक ट्रान्सफॉर्मर घातलो तेजे ते विकां इनॉग्रेशन जावचें आहा. सो तेजे मातसो हेजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. सॉल्व जायना जाल्यार मागीर आनी नवे ट्रान्सफॉर्मर जाय जाल्यार नवे ट्रान्सफॉर्मर आमी प्रपोज करया. बाबा आमी एमएलए आपयला. आमकां प्रॉब्लेम जाता उदकाक खूब दीस जाले. सगळ्याक सांगिलां करता म्हणटा आज करता फाल्यां करता म्हणटा करूं पावना. मातशा उपकार करून आपयला. तो बाबा सांगत ना 15 मिनटां भितर येयला आपूण करून दिता म्हूण सांगिलां. आमगे सगळें सॉल्व करता म्हूण सांगलें तेणें उदकाचें लायटीचें. आरजीपीन बेकायदेशीर रितीन निलंबित केल्ल्या 10 पक्ष वांगड्यांची निलंबन फाटीं घेतले. आरजीपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान ह्या प्रकरणाची शिस्तबद्ध रितीन कारवाय केले उपरांत आदलो सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकारान ह्या 10 पक्ष वांगड्यांचेर केल्ल्या आरोपांचो कसलोच पुरावो मेळ्ळो ना अशें स्पश्ट करून पार्टींतल्यान निलंबित केल्ल्या 10 वांगड्यांची घर वापसी केली. आरजीपीन बेकायदेशीर रितीन 10 पक्ष वांगड्यांचे निलंबन फाटीं घेतला. आदलो सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकारान 16 जून 2026 दिसा बेकायदेशीर रितीन 10 वांगड्यांक पार्टींतल्यान काडून उडयले उपरांत आरजीपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान ह्या प्रकरणाची शिस्तबद्ध रितीन कारवाय केली. ह्या वांगड्यांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केल्ल्याचे कसलेच पुरावे सापडूंक ना अशें स्पश्ट केला. शिस्तबद्ध प्रक्रिया पुराय जातकच आरजीपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान ह्या 10 वांगड्यांक परतून पार्टीत घर वापसी केली. या 10 वांगड्या भितर आदित्य देसाय, प्रेमानंद गावडे, विशाल गावस देसाय, प्रशांत पागी आणि राहुल नायक हांचो या वळेरेंत आस्पाव जाता. तशेंच डेग्ले फर्नांडीस, माल्विन डिसिल्वा, लिसिओ रॉन्कॉन, मनिला शिरोडकर आणि सजन नायक हांकां परतून पंगडात सामील केले. या निर्णया वांगडा निलंबित वांगड्यांक सुटका मेळ्ळी. आरजीपीन या प्रकरणाक निमाणो पूर्णविराम लायलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या केंद्र संरक्षित स्मारकांच्या बफर झोनांतल्या बांदकामांचे नियमन धोक्यात आयिल्ल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयान केल्ल्याचे कळटा. 21 संरक्षित स्मारकांच्या वाठारात आणि
आशी कुशीक जावपी अनधिकृत बांदकामाविशीं दाखल केल्ल्या जनहीत याचिकेचेर जाप दिवपा खातीर न्यायालयान नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीक निमणी संद दिल्या. प्रतिज्ञापत्र दाखल केलें ना जाल्यार नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीच्या अध्यक्षाक याचिकेक जाप दिवपा खातीर स्वता न्यायालयात हजर रावपाचो आदेश दिवचो पडटलो अशें न्यायालयान स्पश्ट केल्ल्याचें कळटा. 21 संरक्षीत स्मारका खातीर सायट प्लेन आनी हेरिटेज बायलॉज अजून तयार जावंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान नाराजी उक्तायल्ल्याचें मुखार आयलां. नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी आनी SSIक 9 सप्टेंबर मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करपाची मुजत दिल्या. दिवचलच्या नायक नगर वाठारात 4 लेन बायपासाचेर व्हडले पालसण कोसळपाच्या वाटेर आसा. हे पालसण काडले ना जाल्यार ते केन्नाय कोसळपाक शकता असो भंय येरादारी करप्यांनी उक्तायला. एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं ते काडचें अशी मागणी सध्या नेट धरता. फाटल्या वर्सा भर पावसात हे पालसण सकयल देऊन बायपासा कुशीकच्या रेलिंगाक अडकून उरला. अंदूच्या पावसात हे पालसण आनीकूय सकयल देवला. देखून ते केन्नाय बायपासाचेर कोसळपाक शकता तशेंच कोणाचोय जीव घेवंक शकता. ताका लागून सरकारान ह्या संबंधीत प्रश्नाचेर बेगोबेग पावल उबारून येरादारी करप्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आज आमी हायवेचेर आसा. जो 18 देवळा हायवे आसा पळय, पिराची कोणच्यान हांगा जो म्हाळशी सर्कल आसा पळय, पेन सर्कल, त्या सर्कलच्या हायवेक आसा. आनी हांगा जर तुमी पळयशात जाल्यार हायवेक रहदारी कितली चल्ल्या, गाडी मेकळ येता टर्न मारला. आनी आयज जर हांगा पळयतात जाल्यार ह्यो मुणो आसा, खडा व्हडले आसा, ते पडपाच्या मार्गार आसा. ते हेजी बिग्यांतले बिग्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटान PWDन दखल घेवची. आनी तो खातीर ह्यो टर्न आसल्या कारणान लोकांक कांय कळना. 2 व्हिलर सुद्दां कोण चिड्डूंक शकता. हांगा पळयत जाल्यार तो टच जाल्लो आसा. पावस कमी आसल्या कारणान तो ते आहा. अशीच गजाल आमी फाटल्या वर्सा सांगलेली थंय पिराच्यो कोणी कोसळटले म्हणून. आनी तिसरे तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी कळयल्ली. आनी तिसऱ्याच दिसा थंय कोसळ्ळले आसा. तेन्ना तेज्या उपरांत तो कितें प्रॉब्लेम जाल्लो तो आमी पळयल्लो आसा. तसोच घटना की हांगा कोण चिड्डून मरतो न्हू, रातचे अपराधी कितें घडचें न्हू म्हणून हेजी बेगींतले बेगीन दखल घेवची. हो जो काम जे केल्लेलें आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा की जेन्ना ह्यो रोड करता, नॅशनल हायवे जेन्ना करता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा. मिनिमम तेणी 10 वर्सां ताणें ताजी हें करपाक जाय, डागडुजी कितें आसा ती करपाक जाय. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर कोण आयलोलो ना आनी कोण पळयना. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता काय तांच्यांनी बेगीन ताजें लक्ष घालून सुटावो करचो. हांव आमदारां कडेन मागता, PWD ऑफिसां मुनसे कडेन मागता की तांच्यांनी बेगींतले बेगीन इन्स्पेक्शन करचें. तशीच हांगा जो रोड आसा ताका आमी आनी ह्या विशयाचेर कितें तो सर्वीस रोड जो आसा तेजेरूय आमी चर्चा केल्ली. ते सर्वीस रोडाक जो सर्वीस रोड केल्लो आसा तो बेगींतले बेगीन करचो. आयज 1 वर्स पूर्ण जाता, तो सर्वीस रोड पूर्ण जाल्लो ना, ताका डांबर पडलेले आसा आनी लोक आयज तशेंच बळजबरीनी वयता. तेजी दखल घेवची आनी बेगींतले बेगीन हो जो सुटावो आसा तो क्लियर करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलचे रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसान ब्रेक घेतला. मात गोंयच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटा. फुडले 7 दीस म्हळ्यार 23 ते 29 ऑगस्ट मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ST आरक्षणा खातीर सुरू आशिल्ल्या लढ्याक चड घटमूट करपाच्या उद्देशान वेगवेगळ्या म्हालांतले धनगर समाजातले तरणाटे काणकोणच्या भाटपाली वाठारांत एकठांय आयले. ह्या वेळार आदले उपमुख्यमंत्री आनी समाजाचे फुडारी बाबू कवळेकर हांणी तरणाट्यांकडेन उलोवप केलें. ही मोहीम खर करप आनी ह्या मागणे खातीर समाजात एकवट निर्माण करपाचेरूय चर्चा जाली. शांतदुर्गा विद्यालयाच्या NCC कॅडेट्सांनी दिवचल पालिकेच्या लाखेरे कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. NCCच्या सुमार 100 कॅडेट्सांनी या प्रकल्पात नवीन सैमिक रॅपिड कंपोस्टिंग युनिटाची पळोवणी करून प्रकल्पात कोयरापासून सारे तयार कशे करतात हाची माहिती जाणून घेतली. कॅडेट्सां वांगडा शिक्षक हजर आशिल्ले.
उपरांत कॅडेट्सांनी पर्यावरणाची जतनाय करपाचो संदेश दीत कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाकडेन वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाडांची रोपां लायली. हांगा सेंट्रल इस्कॉलाची भुरगीं येयल्लीं आसा आनी हांगा तेंच्यांनी झाडां लायिल्लीं आसा आनी तशेंच तेंच्यांनी प्लांटाक विजीटूय केल्या. म्हणजे आमचो जो नवो प्लांट आसा 24 वरां भितर सारें तयार जाता. त्या सगळे जो ओलो कचरो आसा ते सारें 24 वरां भितर जाता. त्या प्लांटाची तेंच्यांनी विजीट केली, तेच्या बद्दल सगळी म्हायती घेतली आनी तेंच्यांनी सारें तयार जालां तें तेंच्यांनी पळयलें. झाडां आतां कितली सबंद लायली हांगा? हय, सो म्हणजे सादारण 20 झाडां तेंच्यांनी हाडल्या. पयलीं तेंच्यांनी त्या सायडीक लायिल्ली, तेंची झाडां जगल्या आनी आतां हांगासर मदीं ती लावपाची हें केल्या, लायली ऑलरेडी. आमच्या स्कुलाक खूब वर्सां जालीं हांगसर झाडां लायता. आमी हांगसर आयज येवन पळयलें की हांगसर न्यू मशीन्स हाडला सारें तयार करपाक. पयलीं त्या साऱ्यांक 1-2 म्हयने लागताले रेडी जावपाक, आतां ते 2-2 दिसांनी रेडी जाता. सो झाडांची ग्रोथूय खूब बेगीन जाता आनी ते सगळे वेस्टा प्रमाणे जाता. सो इंडिया म्हणजे आमच्या कंट्रीकूय बरें पडटा. आनी आयज आमकां आमच्या स्कुलांतल्यान वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक विजीट करपाक आपयलें. आयज आमकां कळ्ळें की वेस्ट कशें प्रोसेस करता आनी तेचे फुडें सारें कशें तयार करता. आमकां एक बरो मेसेज मेळटा की आमी वेस्ट सेपरेट करपाक जाय, कित्याक हे जे वेस्ट वर्कर्स आसता तेंचें सुद्दां कामूच तें की ते सेपरेट करपाक. तांकां वीट बी येयना, ते आपल्या देशा खातीर खूब बरें काम करता. आनी अशेंच आमी आयज हांगा झाडां लायलीं, देशाक आमी झाडां दिलीं आनी आमकां देश वाचोवपाक जाय जाल्यार आमकां चडांत चड झाडां लावपाक मॅन्युअर रेडी करपाचें. एवरी इयर आमकां हांगा ट्रीज प्लांट करून मेळटा. आमची लास्ट इयरची ट्री अंदू लायला न्हू. आनी आमी अशें सुद्दां लायता. कला अकादमीच्या आवारात सुरक्षे खातीर बसयल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांक सध्या होर्डिंगाक लागून आडमेळी आयल्यात. कॅमेरे आसात पूण कॅमेऱ्यांचे दोळे होर्डिंगा फाटल्यान आशिल्ल्यान आडमेळी आयल्या. तशेंच निरीक्षण कशें जातलें होवूय प्रस्न पडला. होर्डिंगाक लागून सीसीटीव्ही कव्हरेजांत आडमेळी निर्माण जाल्ल्यान वाठारांतल्या सुरक्षेचेर प्रस्न उपरासल्यात. पणजेक स्मार्ट सिटीचो दर्जो मेळ्ळा पूण रस्त्याची परिस्थिती पळयल्यार ही स्मार्टनेस नेमकी खंय आसा असो प्रस्न आतां उपरासता. पणजे स्मार्ट सिटींतली कामां लोकांनी पळयल्या आनी अणभव लेगीत घेतला. पणजेच्या फेरीबोट जंक्शना लागसार येरादारी वेगान धांवता आनी लोक खतरो के खिलाडी जावन जीव मुठीत धरून झेब्रा क्रॉसिंगा वयल्यान क्रॉस करता. मात झेब्रा क्रॉसिंगाच्या अर्द्या भागार डिवायडरान अतिक्रमण केल्ल्यान लोक नेटान आपटूंक लेगीत शकता. आतां स्मार्ट सिटी म्हणून इंजिनियरांनी हे स्मार्ट काम केलां जाल्यार खबर ना. झेब्रा क्रॉसिंगाक सारको पेंट लेगीत करूं ना. जंक्शनार सारके दिका दाखोवपी तकटेय ना. सगळोच घुसपागोंदळ जाल्ल्यान लोकांचो जीव सध्या धोक्यात आयला. स्मार्ट सिटीचें काम जालां पूण लोकांची सुरक्षीतताय अस्मार्ट कित्याक उरल्या? पळयात हो खासा रिपोर्ट. हांगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार मनशाचो व्हॅल्यू इतलो जाला गोरवां भाशेन जाला. ते पळय गोरवां आसता, जनवरां आसता ते भाशेन हिंगा व्हॅल्यू जाल्लो आहा. आतां तुमी हिंगा पळयता आमी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर क्रॉस करता पूण एक व्हेकल हिंगा क्रॉस करता म्हणून थांबना. आतां दुसरें म्हणल्यार तुका सांगपाचें म्हटल्यार हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग पळय मारलेले आहा ते अनआयडेंटिफाय आहा. हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंगाचेर बॅरिकेड आहा विच इज इलिगल एज पर द लॉ. आता तुम्ही हिंगा पळया हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्टर क्रॉसिंग हिंगा आता जर तर तू वसो येता जाल्यार हिंगा मनशाचें लायफ रस्त्याचेरूय खंयची एक व्हेकल तुका थांबपाची ना. आनी तू हिंगा पावलो म्हणटच गोरवां पळय कशीं येता गायो बा हिंगा कितें बॅरिकेड मेवली म्हणटच सायडीच्यान सरोन येवचें पडटा.
सो ते भाशेन हे हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा पेंजीम स्मार्ट सिटीन जाल्ले आसा. सो तुम्ही आता पळया हिंगा क्रॉस करतलो जाल्यार एक व्हेकल लागून तुका ना म्हण स्लो जायना, स्लो जावपाचे थांबपाची सोडूच खबर पूण स्लो लागून जायना. सो इतले हिंगा रिस्क आहा. हे आता कित्याक लागून जायना तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार पयले सध्या हे झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंगाचो पेंट आहा. सो हो पेंट तुम्ही पळयत जाल्यार हो त्याचो पेंट गेल्लो आहा. हो पेंट हिंगा पेंट मारपाचो न्हू पूण सर्टन समथींग 5 mm हिंगा तेणी थिकनेसाचो हिंगा सिमेंट घालपाचे. हो तो त्याचो पावडर कितें येता पळय तो, नॉट अ ऑयल पेंट. सो ते एक जाल्ले आहा. आनी तर तूं क्रॉसिंग करतलो जाल्यार हिंगा 50 to 100 मिटर्सांक एक सायन बोर्ड ना. हे जालें दुसरें. तिसरें हिंगा हे सिग्नल आहा. त्या सिग्नलाचो इंडिकेटर पेटपाक जाय आसलो. त्याची फ्लॅश लायट ऑरेंज लायट पेटोंक जाय आसली. सो द ड्रायव्हराक कितें कळपाक जाय हिंगा कितें तरी क्रॉसिंग आहा. देर इज अ समथींग यू हॅव टू बी इन अटेन्शन. सो इधर झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग वो कितें आहा ते ड्रायव्हराक कळपाक. पूण हिंगा गाडी 40 to 60 स्पीडीचेर येता. ती रावपाक हिंगा ताका टायम आसना. आनी हिंगा पेंटिंग सामकें ना म्हणे स्मार्ट सिटीन कांयच सारकें ना. आनी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे झेब्रा क्रॉसिंग हाफ झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा बॅरिकेड घालून ब्लॉक केल्ले आहा विच इज कम्प्लिटली इलिगल. हे हांवूच सांगना कित्याक तूं NGO आमी NGO कडेन उलयले गोवा कॅनाच्या रोलन मार्टिना कडेन. सो तेणे लागून सांगले इट इज कम्प्लिटली रॉंग म्हणून. सो हे तुमी पळयता ते हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग कशें ब्लॉक केल्ले आसा पळय ते. सो हे आतां जावपाक कारण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा पळय कोण सुपरवायझर आहा वो इंजिनियर आहा ते सायटीचेर येयना. सायटीचेर येवन ते काम सुपरवायज करना वो ते काम कशें जालां ते पळयना. हे फकत ऑफिसर आहा पळय ते जावं PWDचे वो रोड डिपार्टमेंटाचे ते फकत आपणाच्या ऑफिसान AC कॅबिनान रावन आपणाची सॅलरी घेता. पूण सायटीचेर येवन बाबा ते काम कशें जालां आनी कितें हें आहा तेजे फॉल्ट कितें आहा ते रेक्टिफाय करपाक हिंगा ऑफिसर वो तेंचे सुपरवायझर कोणूच येयना. हे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक लागून हे निग्लेजन ऑफ ऑन द स्ट्रीट वो खंयची सेफ्टी प्रिकॉशन हे फेल जाल्ले आसा. आगरवाडा हांगा आगरपोय वाठारांत धरणाची मानशेची दारां काडल्या उपरांत शापोरा न्हंयच्या उदकाक लागून भाताच्या शेतात आनी मिठ्या घरात हुंवार येवपाचो धोको निर्माण जाला. अखिल गोंय मीठ उत्पादक संघटनेन शिपणावळ खात्याकडेन बेगोबेग ही दारां दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या. हे संस्थेचे सचिव ऋषिकेश नायक आनी उपाध्यक्ष प्रवीण बागली हांणी सरकारान बेगोबेग हे विशीं लक्ष दिवन प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी केल्या. हांव एक आगरकारी मीठ काडपी वेवसायीक. जाला अशें की आगर स्टार्ट जावच्या पयलीं ही दारां घातलेली. आतां उदकाच्या लोडान ती परत मोडल्या आनी आतां ती रिपेर करूंक ना. आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयल्ले ते हांगा थोड्या दिसांनी करता म्हणून, बट ते आजून जावंक ना. आतां अशें जालां आमी वयर शेत रोयला, तो शेतान सद्या खारें उदक वयता. तो हेचे मातशें बेगींतल्या बेगीन मातशें तेंच्यांनी काम करून ही दारां पॅक करची. ना जाल्यार आमकां एटलिस्ट दबाव दिवचे की आमी घालता आनी आमी काडटा आनी आमी तेची जबाबदारी घेता. सो एटलिस्ट ते आमी उदक वयर वचोंक दिवचें ना शेतान, इतली जबाबदारी आमी घेवन ती करता. ही कितली वर्सां हे तुमी हेचेर मिठा घरां जी आसली ती मिठा घराक कितें त्रास जातलो? मिठा घराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंच्यान पाजो मारता भितर उदक येता. तो मीठ पडपाक त्रास जाता. तो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापना, त्याच्या खातीर त्रास जाता. सरकारान मिठा घरा खातीर तुमचे स्कीम केल्ली आसात. जायते तुमी मीठ उत्पादक आसात तांकां पयशे मेळ्ळेले आसात. हे सरकारान हे जशे पयशे दिता तशे हे बांदाची डागडुजी करची. हेचे खातीर हो आगरपोय बंदारो कितें करचो असो तुमकां दिसता? पळय कशें आहा, सरकारान सगळें बरें केलां, पूण कशें आहा ह्यो बांद आहा तो एटलिस्ट घड करूंक जाय. घड केल्ल्या कारणान मगे उदक आहा ते पोंच्यान भितर येवचें ना आनी आगराक मीठ हे बरें पडटलें. कितली वर्सां जाली हो बांद केल्यार? जवळ जवळ आतां 20-25 वर्सां जाली हो बांद बांदला. त्याच्या उपरांत एक मेंटेनन्स जावंक ना. आनी मानशी बांदल्या जवळ जवळ 10 वर्सां जाली. त्याच्या उपरांत परत मोडली, परत बांदली. हे परत चालू दा, पूण ती मानशी उराना. अशे कितल्यो मानश्यो आसा ह्या बंदाऱ्याचेर? ह्या बंदाऱ्याक 3 मानश्यो आहा सध्या. आमी आतां 8 नंबर मानशेर आहा. एक आहा ती फुडें आहा आनी एक आमच्या फाटल्यान आसा.
तर सरकारान कितें करचें अशें तुमकां दिसता मेंटेनन्स करच्या खातीर? म्हणजे बेगीतल्या बेगीन दारां लावपाची, नाल्यार शेती वेवसायांक खूप धपको व्हायचो कार्य उदीक वचो. स्थानीक आमदारान तुमकां मदत केल्ली आसा काय नाही? हय, स्थानीक आमदारानय मदत केल्ली आहा आमकां तशें, पूण आतां सुद्दां तेंची मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हे बेगीतले बेगीन काम करून घेवपाचें. सध्या ओमकार हत्ती नेताडे वाठारात आसा आणि तो खंयच्याय वेळार गोंयांत भितर सरपाची शक्यताय आसा. हाका लागून गोंयांतल्या रान खात्याचे कर्मचारी सादूर जाल्यात आणि ताचेर नदर दवरपा खातीर रान अधिकाऱ्यांची धांवपळ सुरू जाल्या. ओमकार गोंयचे वटेन येवचो न्हय हे खातीर रान खात्यान खाशेली जतनाय घेतल्या. बेतूल दर्यांत नुस्तेकारांक आपलो जीव मुठीत धरून दर्यांत बोटी धुकलच्यो पडटा. फाटली सुमार 45 वर्सां जाली दर्याच्या तोंडार रेंव सांटिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांक परत त्रास सोंसचो पडटा. देखून थळाव्या नुस्तेकारांनी आनी ट्रॉलर मालकांनी बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारून नुस्तेमाऱ्यांक वाट मेकळी करून दिवची अशी मागणी केल्या. बेतूल नुस्तेकारांच्या पोटाचो प्रश्न फाटली सुमार 45 वर्सां जाली अजून मेरेन सुटावो जायना. बेतूल नुस्तेमारी बंदराच्या तोंडावयल्या रेवेच्या पट्टेक लागून नुस्तेमाऱ्यांक व्हड प्रस्नांक तोंड दिवचें पडलां. खर दर्या आनी अरुण मार्गाक लागून ह्या हंगामात सुरक्षीतपणान बोटी दर्यांत भायर व्हरप सामकें धोक्याचें थारलां. भरते वेळार तांच्यो बोटी व्हड फातरांक धपको दीत वा रेवेत आडकत असो भंय नुस्तेकारांनी उक्तायला. फाटल्या कांय सप्तकात परत हो प्रस्न प्रशासनाकडेन हाडलो तरी कायम स्वरुपी उपाय मेळूंक ना. देखून बेतूलच्या थळाव्या नुस्तेकार आनी ट्रॉलर मालकांनी हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावन बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारपाची खर मागणी केल्या. हो इश्यू आता कितें जालो, आतां बोट स्टार्ट जाल्ल्यो, ट्रॉलरां तांकां भायर वचपाक मेळना आनी कोण भायर गेल्यार तांकां भितर येवपाक मेळना. तें वीज सामकें लेस जाल्लें आहा आनी सायडीन मातशें लागली जाल्यार ते कोण काम करतात तेंची लायफूय रिस्क आहा. सो हो डिमांड जेन्युअन डिमांड आहा त्या ट्रॉलर ओनराक हें काम जावपाक जाय, स्टार्ट जावपाक जाय आनी हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो सॉल्व जावपाक जाय. सो सीएमान आतां सांगले ते भाशेन आतां आमी होप दवरताय सीएम एटलिस्ट एक फायल मूव करतलो आनी एक इंट्रस्ट घेवन ह्या आमच्या सगळे ट्रॉलर ओनर्स प्लस ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहाय थिंगा भायर वचपाचे. सो तेंचे इंट्रस्ट घेवन हे प्रॉब्लम ही 40 वर्सां प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून. त्रास जाता तुमकां आतां हांगा? हांव लोकल फिशरमॅन न्हू, सिन्स 83 हांव फिशींग बिजनसान आहा. कळ्ळें? मेजर त्रास आमकां जाता कितें आमच्या नस्ताचे. मातशे भायर वचड वारो जाय जाल्यार आमचे नस वचपाक वाट दिना, येवपाक मेळना. आनी मेन करून आमचे जे व्हडले ट्रॉलर आहा तांकां मातशे समज लो टायड आसली, मातशें उदीक कमी आसलें तांकां वचपाक येवपाक मेळना. मेजर प्रॉब्लेम जाता आनी नसर आमचे वसाड चड जाता एकदम. गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता तुमी? गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी एक तर आमकां हें बंदर बांदचो तेमी. आतां बाकी हेर कडेन मलपे बिलपे तेमी कशें तांकां फॅसिलिटीज दिल्या, बंदर बी बांदला तसो आमकां बांदून दिवपाचो म्हणून गव्हर्मेंटान. ऑगस्टाची आज ऑगस्टा 22 तारीख जाली. 1 ऑगस्टाची आमची बोट चालू जाल्ली. म्हणजे फाटीं फुडें करून आमची ऑगस्टा 8 तारखेर बोट वचपाक लागले जोरान बोटी गेल्यो आनी बोटी वचून आमकां जाय डॅमेज जाली. आज डॅमेज जावन बोट आमी कितले वयर काडली आहाय आतां आमगे हेड हांव चुको जाता. आज 45 इयर्स जाली आमी सरकाराक मागणें मागताय कोणा जर कोण NGO हें गेलो केस केल्ली कितें जालें म्हणून ती केस आतां काबार जाली. NGT काबार केला आनी गव्हर्मेंटाक आहा, आमी गोवा गव्हर्मेंटाक आहा NGT कडच्यान EC घेवपाक, ते EC करपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स इंडियन मार्क्स ताका लागून की आमी सगळो प्रवाह वो नसता काम जावपाक ते फाटीं आहा मागता. कोणाचो सरकार जावं ते काँग्रेस जावं हेजा फुडार पायताचे आनी काम नोको हाजे कोण जावं. आनी हे BJP सरकारान आमची मातशी मागणी आयकुची आनी आमकां फाटीमा जायतो दिलो आहा सरकारान आनी हेजेर आमकां मातशें लक्ष घालून अर्जन्सी म्हणजे सारकी करपाची. कित्याक आयज तुमी दिसती पडटा थोडोसो 25 मिटर्स चॅनल ओपन आहा, 25 मिटर्स तेज्या भायर आमची बोटी आहाय 5 to 7, 8 मिटर्स. सो 2 बोट्यो वयता येता तुका प्लेस जावपाक शकताय आनी इट वील बी ग्रेट कॅज्युअलिटी. आनी आमकां भंय दिसता कित्याक आमचे लेबर आहाय बोटी धंदे खबर थोडे लेबर आहाय. लेबर एक्सिडेंट जालो जाल्यार फाल्यां तूं गव्हर्मेंट आमची केस काडपाक जाय कित्याक बोट एश कशी गेल काय एक लेबर मेल जाल्यार ती आमगे अंजुना केस जालो जाल्यार केस जातली. ताका आमकां भंय दिसता आनी मागता सरकारान मातशें आमची प्रायोरिटी बेसीस ही आमची
नोस्ताचें काम तुमी घेवचें. हें नोस्ताचें काम एक 5 वर्स पयलें रुलींग गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंटान काम 150 करोडां प्रोजेक्ट पास करून काम कॉमेस केल्लें. तें हे फादर दिश्टी पडलें 5 वर्स काम कॉमेस केल्लें काम चालू आहलें. तेतून एक मनीस NGO बॅनराचेर एक आयरिस पासानिया म्हूण हिंगाचो लोकल कावेलीचो तेणें कोर्टान वचून ऑब्जेक्शन हाडलें आनी हें काम बंद उरलें. आनी तो प्रोजेक्ट हेचो आज हो प्रोजेक्ट बंद जावन कितल्यो बोटी हिंग बुडल्या हितून आतां 4-5 वर्सांक. प्लस हेचो आतां बोटी आमगेल्यो वचपाक मेळना म्हूण हितून नांगर हिंगा लायलो आहाय त्यो बोट रावताय भायर वचपाक. हिंगा आतां चॅनल आहा तें बंद आहा. हें तर रिटेनिंग वॉला काम तर कॉमेस जायना पोतून जाल्यार आमगे बोट अशें करून दोन आमगे पाड पडटलो. हितून त्रास जाताय ते ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक, बारीक बोटकारांक आनी व्हडल्या बोटकारांक सगळ्यांकूय त्रास जाताय. सो हे एक NGO लागून हे आयरिस पासानिया लागून आयज हें आखें हे भाशेन जावन पडला आनी आख्खे गोवन लोकां देखून नुस्त्या मेळना. अशें करून बोट बंद जाल्ले नुस्त्या कितें करून मेळटलें बोट हिंगा उल जाले आमगेल्यो. सो गव्हर्मेंटाक हांव मागोता पोतून ते सगळे कितें प्रोसेस आहा तें करून हें पोतून काम कॉमेस करपाक हे प्रेझेंट गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट तुमगेलें. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. जे नाव सोना गांवकर. तेन्ना आमी 1 म्हयनो पयलीं आमी हे केल्ले हांगा आमची बाईक हाडलेलो आमी हांगा की आमी तेच्या पयलीं आमी कितलेशेच लोकांक हांगा दाखयल्ले तेचें घर. तेन्ना तेच्या घराची कोणी अशें हें घेवन आसलें की इतलें मोडोंक पावलेलें तेचें घर. आनी मागीर आमकां तो बाईचो हांगा प्रोग्राम आसा तेन्नाच हांवें म्हटलें की पळोवनच की आमचें काम करतलो असो म्हाका दिसलें. मागीर सोमतेच बाईक उतार घातलें, सोमतोच हांगा येयलो, घर पयलें. दुसऱ्या दिसाच्यानूच मागीर तेचे घरचें JCB हाडून हांगा तिणी केलें आनी एका म्हयन्यान तिणी हें सगळें तेचें केल्लें आसा हांगा रेडी. आनी अशे लोकांक जेन्ना हेल्प करता तेन्ना खरेंच म्हणटा की अशे लोक आमकां जाय की आमी खुबशे पयले. आतां म्हाजे आतां पळय 35 इयर म्हाका जाले पूण अशें तरी हांवें केन्ना पळोवना की सांगल्या उपरांत इवन इलेक्शन सुद्दां येयलेलें कितें आसता आमकां फुडें हें करता तुमचें. पूण हांवें तरी आजून केन्ना पळोवना इतली कामां जाल्ली अशी म्हणून. घर आश्रय बाय धुमे फाउंडेशन जे निराधार लोक जे आसा जेका वास्तू ना तेंच्या खातीर एक घर आश्रय स्कीम कशी आमी केल्ली आहा आनी आमी तेच्या अंडर आमी काम करीत आहा. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह.